जे भेटेक सुरुवात करताना सगळे आम्ही उभी राहून याज्ञिकाक येवकार दिवन सुरवात एक गायन करूया. गायनाचो अंक A16 पेज 8. Dörshön björn Jerusalem ja Maular palmarun Vartut soluja Deva dörshön björn Jerusalem ja Jerusalem shar Deva vostice Takaca mi toj belum vospace Jerusalem shar Deva vostice Takaca mi toj belum vospace Aular polmarun Vartut soluja Deva dörshön björn Jerusalem ja Aular polmarun Vartut soluja Deva dörshön björn Jerusalem ja Sorgadonito powitamco Diu Ama soglianzo dirala shiro Sorgadonito powitamco Diu Ama soglianzo dirala shiro Aular polmarun Vartut soluja Deva dörshön björn Jerusalem ja Aular polmarun Vartut soluja Deva dörshön björn Jerusalem ja मोगाड बावमळीनो आज 13 तारीख आख्खो संवसार भायगुंत आंतोनीची परब समोरमता आनी त्या मनान आमी चिंतलां आयचोय दीस केरी दोबाचीक करूं कित्याक हांगासर लोक 31वेर मायाचे आयिल्लो आनी ती गुपीत आपलें प्रेजेंट करतात आनी तांकां आज फेस्ताचो दीस आनी जायतीं जाणां जायल्यान सगलें बोल्लां आमचें दाखोवंक की भायगुंत आंतोनीक मान दिता आनी ह्या दिसाक हांव सदांच फादर एडसनाक काडटा एवरी इयर पयले फावटी ताका फेस्ताक काडलो मागीर एवरी इयर 13 तारीख खंयचोय तो दीस जावं आनी तो येता तो म्हणटा आपणाक एंटनी म्हूण नांव आहा एडसन एंटनी फेर्नांदीस आनी ताका लागून हांवूय व्हडलो भोक्त भायगुंत आंतोनीचो आमी खुशाल जाता तो आमच्या वारादान पडला म्हण आतां आसा गांवचो विगार भुरगो विगार आनी जायतें कोत्तलो आसा गांवचो लोक खुशाल आहा एकदम खुशाल आहा आमकां बरो पादविगार आनी तो प्रोफेसर रायसॉल सिमिनारीन शिकयता पिलारचे सिमिनारीन शिकयता मातेर देई शिकयता स्क्रिप्चर स्कॉलर आनी सगल्याक जंय ताची गरज आहा थंय तो टॉक्स दिवंक वेता पवित्र पुस्तकां वयर आनी ताची टॉक्स इन डेप्थ बेश्तो येना तो बोरीन तयार करून येता जायत्यो भासो तो जाणा आमी तुमकां सांगलां आनी सादो मनीस सारको सादो इतलो तकलेन चड हुशार आमी ब्रिलियंट म्हणटा तसलो पाद्री तो आनीक तो आपले मुण्यारपण बरो तो नागवादे वेर नाहलो लोक पिसो जाला आनी ताणें आयज this is not coincidence but this is providence that सांत आंतोनीच्या फेस्ता सुमार आयचो विशय सांतांचेर आहा आनी ताणें नागवा इगोर्जेन एक व्हडलें गार्डन ऑफ सेंट्स केलां आनी तातूंत जायते सांत घातल्यात निमाणो सांत ताणें घातला तो सांत आंतोनी कितलेच सायबीण घातल्या सांत आंतोनी घातला सांत फ्रांसीस शावेर घातला पांच जेवास घातला बरें दिसता
आनी लाती भाशेन नांव दिलां गार्डन ऑफ सेंट्स म्हणून बरें हुशार तो. सो आमी ताका येवकार दिता. पयले सुवातेर आमच्या वारादान, दुसरे सुवातेर हे आमचे पुर्वेक. आनी हांवें ताका सांगलें अरे तूं लागीं आहा म्हणटच तुका हांव आपयतलो पोत्तून पोत्तून आपयतलो आमचे इगर्जेन. आनी तो येवंक तयार आहा कित्याक म्हजे मदें आनी ताचे मदें संबंद बरे आसा. आनी हांव खुशाल जाता ताका पयलोच म्हणटच हांव खुशाल जाता. आनी तो मीस म्हणटा आसतना आनी देवाचें उतर परगट्टा आसतना हांव खुशाल जाता. पयलीच सुवातेर ताका देव बरें करूं म्हणटा. आमचे बरोबर Deacon Noel, he's a permanent deacon from Bombay. He comes maybe once in a month or twice in a month. He comes on Tuesdays usually, but he has come today on a Friday, the feast of Saint Anthony. We thank him also for his presence here and for his service. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. बाबा भयणानो, जे भशेन आमचो पादविगार सांगतालो आज 13 तारीख जुनाची आनी 2 दिसांनी फिरगोजेन व्हडा भावार्थान बागवंत आंतोनीची परब सोबरमलेली वेतेलीच. पूण आयज दिया प्रोप्रियो बागवंत आंतोनीचो. बागवंत आंतोन व्हड सांत 13व्या शेंकड्यांतलो. बागवंत आंतोनीचें देवासांव फकत शिवोले आनी देवसुवाच ना. बागवंत आंतोनीचें देवासांव आख्ख्या आमच्या गोंयांत आनी आख्ख्या संवसाराक विस्तारलोलें आहा. ह्या 13 दिसांनी आमी वेगवेगळ्या विशयांचेर किरीत भशेन साक्रामेंतांचेर नियाळ केला. आयचो आमचो विशय जावन आसा हो पवित्र सोबेन सांत करण आनी सांतांचें देवासांव. द प्रोसेस ऑफ कॅनोनायझेशन इन द चर्च अँड द डिवोशन ऑफ सेंट्स. ओय आमची मागणी आयकोता तो आमचो देव. हातून दुबावूच ना आनी हाचे बद्दल आनीक दुसरें सोत ना इश्टानो. पूण बागवंत आंतोन आमचे पसत विनोती करता. बागवंत आंतोनीचे विनवणेन जायतीं बरेपणां आमकां फावो जाना. ताका सांत पवित्र सोबेंत केलो आनी कशे भशेन सांत करतात ते ह्या दिसांनी आमी नियाळटले आयच्या दिसा किरीत भशेन. पूण सांतांचें देवासांव कातोल पवित्र सोबेचो एक भाग आमी सोत मानता म्हणटा आसतना कम्युनियन ऑफ सेंट्स भक्तांचो एकतार म्हणटा. आनी हे सांत जावन आसात म्हाका आनी तुका एक देख जेजू क्रिस्ताचो अदीक बरे भशेन पाटलाव करूं. तर ही सुरवातीची उतरां मनान धरून ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो आमी उगडास करुया. आनी कोणती बरीत काळजान म्हणुया. हांव पातकी सोद पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या बसत बागेवन सदांच सांकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून माग. सद पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणेंच्या जिविताक पावूं. आमेन.
Soglia, soglia, kaklungo. प्रार्थूया. जोकी आणि मारिना फेर्नांडीस हांच्या इंतेसावान या 3 जाणांच्या मिसान आमी वांटो घेवया. इश्टानो, सगळीं आमी बागयोन आंतोनीची भोगतां कसली ना कसली गरज घेवन आयल्या. कुडीच्या वो आत्म्याच्या फायद्याची गरज. एक घडीभर ओगीच रावया आनी ही आमची गरज किरीत भाशेन भलायके वाटेन बागयोन आंतोनीचे विनवणेन देवाक उबारुया. सर्वेस्परा सासणांच्या देवा, तुवें लिस्बोवाच्या बागयोन आंतोनीन खऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांताक आसलोल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताची देख घेवन जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मोजत आमकां मेळूं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजपोत चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. भाग्यवान पावलोन कोरिंकारांक बरयलोले दुसरे चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, असली व्हडटी पदवी देवासून येता आनी आमचे थावन उपजोणा म्हूण दिसून येवचे पासत हे भांडार मातयेच्या आयदनांनी आमी व्हरता. सगळ्या जिन्सांच्या कोश्टांचो भार आमी सोंसता पूण चेपण पडना. आमी गोंडोलांक सांपडटा पूण निराशी जायना. पिडापीट भोगता पूण ओसाद पडना. आमकां खाला उडयतात पूण आमचो जीव काडूंक पावनात. आमचे कुडींत जेजूचे जिवीत दिश्टी पडचे खातीर जेजूचे मरण आमी सदांच आमचे कुडींत व्हरता. जेजूचे जिवीत आमची विनाशी कुडींत उगडापी दिश्टी पडचे खातीर आमी जिवेंत आसतना जेजू पासत आमकां मरणाचे आदीन करीत आसात. हे भाशेन मरण आमचे सोवें आपलें काम करीत आसा पूण तुमचे सोवें जिवीत आपलें काम करीत आसा. हांवें स्वत मानलें देखून हांव उलयलां. अशें बरयल्लें आसा त्या प्रमाणे भावार्थाचें मन आसून आमी स्वत मानता देखून आमी उलयता. आनी जाणें सोम्या जेजूक पुनर्जीवन केलां तोच आमकांय जेजू बराबर पुनर्जीवन करतलो आनी आमकां तुमचे सांगाती ताचे सोशी व्हरतलो म्हूण आमी जाणा. हे सगळे तुमचे बऱ्याक. हे पोरी कुरपा वाडून वेता तितली देवाचे मोहिमेक ओदीक आनी ओदीक लोकां मदें दिनवासणी वाडत वेतली. देवाचें उतर हें देवाचे उडोवपकार. आमचो जबाब जातलो दिनवासणीचें बलिदान तुका भेटयतल्या सवेस्परा. सगळीं म्हणया दिनवासणीचें बलिदान तुका भेटयतल्या सवेस्परा. कोणती दुखींत हांव सारकोच बुडलां अशें उलयतना पर्यान हांव विस्वास दवरतां. म्हज्या आकांताच्या वेळार हांवें म्हणलें मनशाचेर पातयोंक जायना. सगळीं म्हणया दिनवासणीचें बलिदान तुका भेटयतल्या सवेस्परा. सवेस्पराच्या दोल्या मुखार ताच्या भक्तांचें मरण भोव मोलादीक. हांव तुजो चाकोर सवेस्परा, तुजो चाकोर हांव. तुजे चाकोरणीचो पूत म्हज्यो सांकली तुवें तोडून उडयल्यान. जबाब दिनवासणीचें बलिदान तुका भेटयतल्या सवेस्परा. सवेस्पराचें नांव घेवन दिनवासणीचें बलिदान भेटयतलो. सोबे माजार सगळे ताचे पोरजे मुखार सवेस्पराक केल्ल्यो आंगवण्यो पाळटलो. जबाब
नाचणीचे बोलिदान तुका भेटयतले हांव सवेस्परा. शुभ वर्तमानाक आमची कालचा मोना तयार करूंक उबी रावुया. जिगजिगतोल्या तारा पोरी पृथ्वेर तुमी पडजळतल्यात. जिविताचे उतर मनशाक तुमचे जिणेंत दाखयतल्यात. सोरेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. लोकांच्यो उरपणज्यो पळोवन जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसलो आनी ताचे शीश ताचे सोरशीं आयले. तेन्ना तांचे कडेन उलोवन अशें तो शिकोवंक लागलो. खुशे मनान गरीब ती सुभागी, सोर्गीचें राज तांचें. शांत ती सुभागी, प्रितूम तांचें देज. रुडोन कोत्तात ती सुभागी, देव तांकां बुजवून दितलो. प्रामाणीकपणाक ताणेतात आनी भुकेतात ती सुभागी, देव तांकां दादोशी कोत्तलो. दयाल ती सुभागी, देव तांची दया कोत्तलो. काळजां नितोल ती सुभागी, ती देवाक पळयतली. सवस्थाय कोत्ता ती सुभागी, देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. प्रामाणीकपणा खातीर दुमालो सोंसतात ती सुभागी, सोर्गींचें राज तांचें. म्हज्या खातीर तुमकां अपमानतीत, तुमकां दुमालो दितीत, सगल्या जिनसाचे वायट तुमचेर आड उलयता तेन्ना तुमी सुभागी, खुशाल आनी संतोश भरीत जायात. स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमची. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या इश्टानो, भाग्यवंत आंतोनी पासत देवाक दिन वसूंक, भाग्यवंत आंतोनीची भोक्ती करतल्याव आमी हे सुवातेर हे इगोर्जेंत एकठांय जाल्या. 3 जाणांचे
आनी एक मीस आनी ह्या मिसाचो विशय जावन आसा पवित्र सोबेन सांतकरण, द प्रोसेस ऑफ कॅननायझेशन. आनी आमच्या काथोलिक पवित्र सोबेन सांतांची भोक्ती, द डिवोशन ऑफ द सेंट्स इन आवर कॅथलीक चर्च. हांव ताका आनी एक धाकटुलें एड कोत्ता, ते म्हळ्यार हे आतां सांत आंतोन आमचो मोगाचो तो 13व्या शेंकड्यांतलो भागिवंत. चडशे जे भागिवंत आमच्या इगोर्जांनी जांच्यो इमाजी आमकां दिश्टी पडटा त्यो भोव आदले 700, 500, 1000, 1500 वर्सां फाटले. जायत्या जाणांचो विचार आतां सांत जावंक जाता, आल्ताराचो मान फावो जावंक जाता, दाखोवपाक की कोणाच्यानूय सांतांची देख घेवन जेजू क्रिस्ताचेर खोल बावाट धरून ताचे शिकोवण्या प्रमाणे चलून सांत जावंक जाता. खालीच्या एका सांताची खबर सांगून हो आयचो विशय तुमचे मुखार नियाळाक दवरूंकसो दिसता. भोक्तिवंत कार्लो आकुतीस. वय आमी सगल्यांनी केरीत भाशेन तरणाट्यांनी ताचें नांव आयकलां. द फर्स्ट मिलेनियल सेंट 27 तारखेर एप्रिलाचे ह्या वर्सा ताचें कॅननायझेशन, ताका सगल्या संवसाराक सांत म्हूण पाचारचो आसलो. पूण जेन्ना आमचो मोगाचो पाप साहेब फ्रांसीस देवाधीन जालो, थोडे दीस हें पोस्टपोन केलेलें आहा. आतां मिलेनियल म्हळ्यार कितें? 2000 वर्सां उपरांत तांकां मिलेनियल म्हणटा. आतां हो कार्लो आकुतीस लंडनच्या शारांत 1991 ह्या वर्सा जल्मलो. ताची आवय बापूय आंद्रेया आनी आंतोनिया इटालियन मनशां, पूण इंग्लंडाक रावताली जेन्ना तो जल्मलो. गिरेस्त फामिलींतलो, पूण हो आपल्या आवय बापायच्या कीन सुबेज भावार्थान वाडलो. अशें म्हणटात, हांव थोड्यो वस्तू सांगता ताच्या जिवितांतल्यो आयचो विशय मनान धरून. अशें म्हणटात तो जेन्ना वाडटालो ताचो कुयदाद करूंक एक ओस्तोरी आसली पोलंडाची, आनी पॉलिश म्हणटा ती कातोलिक मनशां, आमचे भाशेन गोंयकारां भाशेन देवोत मनशां. पूण हे ओस्तोरेन पळयलें हो भुरगो इतलो बरो, इतलो माणसुगेन वागता की दुसरे भुरगे ताचे फायदो काडटात. आनी हाका लागून तिणें कार्लो आकुतीसाक सांगलें, आरे मातशें टाफ जा, मातशें सगलें तुका सांगता तें करी नाका. आनी तेन्ना भुरग्या वाडट्या 4-5 वर्सांच्या कार्लो आकुतीसान तिका सांगलें खंय, पूण हें जेजूक लायक जातलें? तूं म्हाका सांगताय दुसऱ्यांनी म्हजो फायदो ना काडचो म्हूण मातशें हांवें नीट रावचो, हांवें सगल्यांक आदार ना दिवचो, पूण हें जेजूक लायक जातलें? 1998 वर्सा ह्या भुरग्यान कार्लो आकुतीसान कॉम्युनियन घेतलो इश्टानो. आनी त्या दिसा हांव पवित्र साक्रामेंतान आसलेल्या जेजूचें देवाचाव, जेजूचो मोग ताच्या काळजांत वाडत चडत गेलो. तो आतां इटालियाक रावंक लागलो आनी इटालियाक 11 वर्सांचे पिरायेर सुमार क्रिज्म दितात. 12 वर्सांचे पिरायेर ताच्या पादविकारान पळोवन कितली जाणीव ताका हा आमच्या कातोलिक धर्माची, आनी काय बरें ताचें जिवीत म्हूण भुरग्यांक दोतोन शिकोवंक ताका आपयलो. दोतोन शिकयता कंप्युटरान तो माहीर जालो. कंप्युटर गीक म्हणटा आयच्या काळा वयले भुरगे, कहो तो जालो. आनी कंप्युटराचो वापर करता आसतना 1-2 गेमी थोडो उगोत खेळटा आसतना ताणें 187 युकरिस्टीक मिरेकल्स म्हळ्यार पवित्र संस्कार आल्तारार समोर वेता, थंय खरोच जेजू हाजीर जाता हाचे सगलें रिकॉर्डिंग म्हळ्यार हे सगलें आपल्या कंप्युटराचेर बरोवन दवरलें इश्टानो. एक दीस मातशें दुयेंत पडलेले कोणें दोतोरागेर व्हेलो तेन्ना
दोतोर मातशें भिलो, ताका तपासणी कर म्हूण सांगलें, टेस्ट कर म्हूण सांगलें. गोमोन येयलें ताका ल्युकेमिया आहा म्हूण. आनी इश्टानो, जेन्ना ताका ल्युकेमिया आहा म्हूण गोमलें तेन्ना ताची आवय बापूय लागशिल्लीं आहा ती रडोंक लागली आनी ताका दूख जावंक लागलें, कश्ट जावंक लागले. आनी हो भुरगो म्हणटा 14 वर्सांचो, माय हांव हे म्हजे कश्ट पाप साहेबा पासत पवित्र सभे पासत भेटयता. मागीर इश्टानो ताची फोडाफोड चड वाडली, कांय जायना जालें. आंतून नार पडलो आनी आंतून नार पडटा तेन्ना आपली माय रडटा ती पळोवन ताणें म्हटलें, माय जेजून सांगलां न्हू आनी दाखयलां न्हू, मरणा उपरांत जिवीत हा म्हूण, म्हजे पासत रडो नाका पूण जेजूक चिकटून रावात. इश्टानो, कार्लो आकुतीस 15 वर्सांचे पिरायेर 2006 ह्या वर्सा ह्या संवसाराक अंतरलो. पूण ताच्या मरणांक, ताच्या एनिवर्सरीच्या मिसांक देवाक सोडून गेले ते पासून मनीस सरभोंवतणचे आयले. 5 वर्सां ताच्या मरणा उपरांत, पोलांतल्या उपरांत, ताका ताचें जिवीत पळोवन, ताणें ह्यो युकरिस्टीक मिरेकल्स एकठांय केल्या त्यो पळोवन ताका सर्वंट ऑफ गॉड, सेर्वूस देई म्हूण पाचारलो. आनी मागीर ताचें कावज रोमा शारांत द कॉंग्रिगेशन फॉर द कॉज ऑफ सेंट्स म्हूण आहा थिंगा पावयलें. तो आतां वेनरेबल जालो. वेनरेबल जावन 2 मिलाग्री ताच्या नांवान आहल्यो. एक म्हणटा पळय ती, ब्राझिलाक एकल्या भुरग्याक एक पँक्रियॅटीक डिजॉर्डर जालेली. पांक्रियस म्हणटा पळय तो आमचे कुडीचो एक म्हत्वाचो सांदो, तो चलो ना, ताचो कांकरबा जालो, रोखडोच मनीस मोत्ता. आनी ह्या भुरग्याक ohली पँक्रियॅटीक डिजॉर्डर जालेली. आनी ताणें कार्लो आकुतीसाचे विनवणेन तो मान्यवोन वेनरेबल आसतना ताचे विनवणेन देवा लागीं मागलें आनी देवान ह्या भुरग्याक बरो केलो. दोतोरांनी ही मिलाग्र मांदून घेतली आनी ताका भोक्तीवोन ब्लेसड म्हूण परगोट केलो. आनी आतां हालींच वेलेन्सिया म्हूण एक ओस्तोरी फिरेंझे ओ फ्लॉरन्स गांवाची सायकल घेवन वेता आसतना तिका उपसो एक घडलो, अपघात, एक्सिडेंट घडलो आनी ती पडोन तकली तिची सारकी धाडावन बरोच मार तकलेक लागलोलो. आनी ही ओस्तोरी जेन्ना वालेरिया म्हणना, म्हाका नको हांव वेलेन्सिया म्हटलें जाल्यार, वालेरिया ही ओस्तोरी तिका सगल्यांनी सोडलेली, दोतोरांनी पासून सोडलेली. पूण तिणें व तिच्या गोच्च्यांनी कार्लो आकुतीसाचे विनवणेन देवा लागीं मागलें आनी देवान तिका बरी केली. दोतोराच्या ओजापांक देवान तिका बरी केली. इश्टानो, आनी ही मिलाग्र घेवन 27 तारखेर आब्रिलाचे ताचें कॅननायझेशन, सगळे पवित्र सभेक सांत म्हूण ताका पाचारचो आसलो. मातशें पोस्टपोन जाला, थोड्याच दिसांनी जातलें. आतां ह्या आतांच्या आमच्या काळा वयल्या भाग्यवंताची थोडक्यान खबर सांगल्या. इश्टानो, दाखोवंक म्हाका आनी तुका 3 वस्तू. पयलें म्हणटा तें आतांच्याय काळार भाग्यवंत जावंक जाता. दुसरें म्हणटा पळय तें एक प्रोसेस हा इगोस माथेन कोणाक भाग्यवंत म्हूण पाचारपाक. आनी तिसरें म्हणटा पळय तें आयज पासून जावं भाग्यवंत आंतोनीचे विनवणेन, कार्लो आकुतीसाचे विनवणेन, आनीक खुणाय सांता भोक्ताचे विनवणेन, आंकवार मारयेचे विनवणेन देव आमची मागणी आयकोता. आनी पयस कित्याक वचूंक जाय इश्टानो? तूं हाय, तूं हाय, तूं हाय. आमी हिंगा आयल्या कित्याक भाग्यवंत आंतोनीचे विनवणेन देवान आमचेर आशिर्वाद ओतयलेले आहा. आमच्या कातोलीक पवित्र सभेन सांत भोक्त हा. भागियां आपल्या जिवितांत तांणी पाळली, देवाक मानवलोले जाले आनी तांची देख घेवन जायतीं क्रिस्तांवां चलतात. तुमचेय मदलीं कितलींच जाणां आसतलीं, देवाक आर्गां दिवया. पूण थोडीं जाणां आमी फकत विनवणेच्या वेळार, गरजेच्या वेळार
सांतां फुड्यान येतात आनी मागीर आमची गरज मेवली म्हणटकूच विसरता हांव तांचें देवासांव चोडोवंक वाडोवंक, विसरता हांव देवाक दिनवासूंक आनी एके भाशेन तांच्या जिवितांतल्यान तांचें जिवीत पळोवन आमचें कातोल जिवीत मांडूंक आमी एके भाशेन फाटीं उरता. ताका लागून आयची वाचपां गरजेचीं जाता इश्टानो. आयचें पयलें वाचप भाग्योन पावलून कोरिंतकारांक बरयल्ले दुसरे चिटींतलें वाचप. आयका ती माणकुली उतरां. आमी मातयेचीं आयदनां, ह्या मातयेच्या आयदनांनी देवान आपले कुरपेची पदवी ओतल्या. वी आर बट earthen vessels. God has poured his power of grace within us. आनी हें अनुभवलोलें भाग्योन पावलून आयचें पयलें वाचप फुडें वेताले आमी आयकोता कितले त्रास, कितल्यो आडकोडी, कितले आटे बिटे जेजूक परगट्टा आसतना, पूण देवाची कृपा आहली म्हूण आनी ताणें मातयेचें आयदन असोक्त मनीस जावन आपले वाटेन प्रयत्न केले म्हूण देवान ताका केन्नाच बुडोवंक दिवंक ना, ताचें मिसांव निर्फळ करूंक ना, ताका ह्या कोश्टांच्या पेजान काबार जावंक दिवंक ना इश्टानो. आनी जेजू पासत हो भाग्यवंत पावलो खोस सोंसतलो आनी मागीर भियोन आसतना मार्तीरपणूय भोगतलो. कित्याक आपल्या जिवितान देवाची कृपा उपोटपणी ताणें अनुभवलोली आनी ताळ्ळेन जावं म्हूण कुडीच्या जावं म्हूण ओतम्याच्या तो पडोंक ना. आनी हेंच आमी भाग्यवंत आंतोनी बद्दलूय म्हणोंक शकता इश्टानो. हेंच आमी हांवें सांगलेल्या कार्लो आकुतिसाय बद्दल आमी म्हणोंक शकता इश्टानो. आयचें शुभ वर्तमान बागियां ग्रीक भाशेन नवो कोरार बरयला. बागियांक उतर आहा पळय तें माकारियोस. माकारियोस म्हळ्यार आशिर्वादान बोल्लोलो. 8+1 8 आनी एक बागियां आयज आमी आयकलां. जरी तर तूं देवाच्या आशिर्वादान बोल्लोलो जावं सोदताय जाल्यार ही बागियां पाळ ह्या दोंगरावेल्या आपल्या एका सेरमावान जेजू आमकां सांगोंक सोदता इश्टानो. पळयात जायतीं बागियां आहात. एकेच पावटी सगलीं पाडूंक घोडे म्हाका आनी तुका हांव गोड जाय. पूण एक बागियां जरी तर आमी पाडूंक प्रयत्न केलो, धुलोब ती सुबागी, ती देवाची धुलोबाय पळयतली. शांती सुबागी, सर्गीचे राज तांचे. खुशे मनान गरीब ती सुबागी, देवाची भुरगीं ती. इश्टानो ही बागियां जरी तर ही पाडून सांत बोक आमचो भाग्यवंत आंतोन भाग्यवंत जालो जाल्यार म्हाज्यान आनी तुज्यानूय ही बागियां पाडून देवाचे आशिर्वाद आमचेर आपणावून भाग्यवंत मनशांकूय बोरी कातोल मनशांकूय जियोंक जाता. आतां पळयात ही बागियां कित्याक दिली जेजून. हे दोंगरावेले सेरमांव कित्याक सांगले जेजून. एक कारण जें आमकां मेवता मॅथ्यू 5:48. आनी कितें तें कारण? थिंगा आमकां मेवता तुमचो सर्गीचो बाप सुपूर्ण तेच भाशेन तुमी सुपूर्ण जायात. हाका लागून तुमकां हें सेरमांव सांगता हांव. बी परफेक्ट लायक युअर हेवनली फादर इज परफेक्ट. मॅथ्यू 5:48. परफेक्ट म्हळ्यार कितें? सगल्यांकीन बरो दिसपी, सगल्यांकीन बरो उलोवपी, सगल्यांकीन गुणांनी बोडलोलो ना. मातयेचें आयदन जावन देवाची कृपा आपल्यांतल्यान भाग्यवंत आंतोनी भाशेन व्हांवूंक दितलो मनीस. पूण ही वड मॅथ्यू 5:48 आनीक 2 वडी बरोबर आमी समजूंक जाय. आदल्या कोरारांतली एक वड लेविटिकस 19:2 जी आमकां सांगता तुमचो देव पवित्र तेच भाशेन तुमी पवित्र जायात. भाग्यवंत जावपाचें आपोवणें सगल्यांचें इश्टानो, पूण पवित्र संपूर्ण कोही जातले हांव आमी. भाग्यवंत लुकास सांगता आमकां लूक 6:36 तुमचो सर्गीचो बाप दोयाळ
ते भशेन तुमी दोयाळ जायात. दोयाल कोरण्यांनी तुमी देवाची पवित्रताय आपणावंक जाता आनी सर्गीच्या बापा भशेन सुपूर्ण जावंक जाता. सी द ब्युटी ऑफ दीस कोटेशन्स फ्रॉम द बायबल. इश्टानो, आयच्या आमच्या नियाळाक कितल्या फायद्याचे पळय ते. आतां पळयात, सांतकरण ओ सांत कशें जातात हें सांगच्या आदीं आनी 2-3 कोटेशनां तुमकां सांगतात. कित्याक कोण कोण येता आयच्या काळार आनी म्हणटा की कित्याक गरज हा सांतांची. आदल्या कोरारान 2 मॅकबीज चॅप्टर 15, माकाबियोसाचें दुसरें पुस्तक, ओनियस म्हणून एक महायाजनीक आहलो आनी तो मेलो. आनी एका दर्शनांतल्यान बरोवपी पळयता की हो ओनियस देवाचे पोरजेचे लोकां बसत मागता. जेरेमियस प्रवादी ताचे संवसारीपण सोंपलेले आनी ह्या दर्शनांतल्यान पळयता ह्या पुस्तकाचो बरयणार की जेरेमियस देवाचे पोरजे बसत मागता. आदल्या कोरारान बसून नव्या कोरारान पळयात, पयल्या क्रिस्तांवांक सांत म्हणटाले. तूं हेजें पुस्तक उगड, प्रोकास्नेच्या पुस्तकान पयल्या भागान 7 इगोर्जेंक बरयलेली हा पयली चीट. आनी जेन्ना सुरू जाता तेन्ना दे आर कॉल्ड सेंट्स, टू द सेंट्स इन एफेसस, टू द सेंट्स इन थियातिरा. पयल्या क्रिस्तांवांक सांत म्हणटाले इश्टानो, कित्याक देवाचे कृपेन एक भाग्यवन जिवीत ते जियेताले. त्या भायर पळयात, भाग्यवन पावलो 1 कोरिंथियन्स 11 पयले वडीन अहें म्हणटात, म्हजी देख घेयात, म्हाजे भाशेन चलात, कित्याक हांव जेजू भाशेन चलता. हांव जेजूची देख घेता, हांव जेजूक इमिटेट कोत्ता. इमिटेट मी बिकॉज आय एम इमिटेटींग क्रायस्ट. हेंच तें सांत भक्त आमच्या कातोलीक धर्मांत आहात, कित्याक ते आमकां जेजूचो पाटलाव करूंक आदार दितात, जेजू भाशेन जावंक आदार दितात. इश्टानो, काबार जावंक ना. जरी तर आमी 11व्या आवेसवरान गेल्या हेब्रेवांक बरयल्ले चिटीच्या, थिंगा एक वोडेर दिलेली हा, एक लिस्ट दिलेली हा, जे भावार्थाक लागून पोरजोडले हे ते सांत. आदल्या कोरारांतले जावं आनी खंयचेय जावं हे ते सांत. आनी ह्या सांतां पासत आयज देवाक आमी दिनवासता, कित्याक तांचे वरवीं गोमोन येता की हांव आनी तूं ओसोक्त मातयेचें आयडोन देवाक मानवलेलो जावं येता. आतां कोहे भाशेन सांत जाता. कार्लो आकुतिसाची खबर थोड्यान सांगल्या कोहे कोहे जाता पळय ते, म्हूण सांगता कोहे जाता पळय ते. आतां इगोज मात जेन्ना सुरू जाली, बिब्लिकल सेंट्स म्हूण आहात. कोण ते? भाग्यवन जुझेफ. काल आमी 2 दीस फाटीं परब केली भाग्यवन बार्नाबासाची, भाग्यवन पावलू, भाग्यवन पेद्रू, सगळे आपोस हे बिब्लिकल सेंट्स जाणी जेजू पासत आपले रोगोत वारोयले आनी तांकां सांत म्हूण मानून घेवंक कोणाकूच अडचण जाली ना. मार्तिरांक रोखडेच भाग्यवंत म्हूण पाचारताले, कित्याक तांच्या रोगतान इगोज मातीची बुनयाद शिपल्या. पूण थोडे जाण तांकां मार्तीर कोहे मरण येयना, तांकां कन्फेसर्स म्हणटाले. कन्फेसर्स म्हळ्यार कुमसार आयकोता ते न्हू, पूण आपल्या जिवितांतल्यान आनी आपल्या उतरान तांणी भावार्थ सांबाळला, आंकवारपण सांबाळला, तांणी कितें म्हणटा ती देवाची शिकवण सांबाळल्या. हांकां लागून तांकांय सांत म्हूण पाचारताले. आनी तातूंतलो एकलो आमचो भाग्यवंत तातून आहा. पयले बिस्म साहेबान आपल्या दियोसेसीन एका भाग्यवंत मनशाक सांत म्हूण पाचारूं येताले आनी ही पद्दत चालू उरली. पूण हूंय कितें ना कितें घडलें, सारकें जायनासलें. ताका लागून 11व्या शेंकड्यांत जावन पाप साहेबान सांत करपाचें आपल्याच्या हातींत घेतलें. एकल्या मनशाक विचून काडलो जाका म्हणटाले प्रोमोटर फिदेई, म्हळ्यार प्रोमोटर ऑफ फेथ. आनी कोणाचेय कावज येता सांत जावपाचें जाल्यार तो घेतालो, विचार पाचार कोत्तालो आनी हो जरी तर मनीस जावं दादलो वो बायल पुरतो आसत जाल्यारूच तांकां सांत परगट कोत्ताली. इश्टानो, हें चालू उरलें आनी आतां सारकें एक प्रोसेस आमच्या मुखार आहा. रोमा शारांत कॉज फॉर द
कॉंग्रिगेशन फॉर द कॉज ऑफ सेंट्स म्हूण आहा, एक कार्दियाल साहेब ताचो जबाबदारी आहा, ताची एक टीम आहा दोतोरांनी बोललेली आनी व्हडल्या व्हडल्या तकलेच्या मनशांनी. आतां जेन्ना एक मनीस मरता 5 वर्सां पासून रावंक जाय. थोड्यांक पाप साहेब 5 वर्सां नाका म्हणटा. कलकटाच्या मादर तेरेजाक आमच्या पाप साहेबाक जुआंव पावलो दुसऱ्याक तांकां आनी 5 वर्सां रावंक ना. दुसऱ्यांक तांच्या मरणा उपरांत 5 वर्सां जाल्या उपरांत हांव काल्लो आकुतिसाची खबर सांगतालो. मागीर त्या 5 वर्सां जाल्या उपरांत लोक जेन्ना देवासांव ह्या मनशाक भाग्यवंत कहो म्हूण मानता, बिस्म साहेबान आपल्या टॅरिटरीन, आपल्या आर्च दियोसेसीन एका कॉंग्रिगेशनान ह्या मनशाक कितें म्हणटा तो सेर्वूस देई, सर्वंट ऑफ गॉड म्हूण पाचारूंक जाता. आयज सर्वंट ऑफ गॉड आमच्या गोंयांत आहा पाद्री जाकोमी गोन्साल्वीस, जो भाग्यवंत जुजे वाजा बरोबर सेलावांक गेलो आनी जायते बरेपण केलें. व्हड भाग्यवंत, व्हड जाणार इश्टानो तो सेर्वूस देई, सर्वंट ऑफ गॉड. मागीर ह्या मनशाचें जिवीत ताणें कितें बरयलां पळय तें आतां काल्लो आकुतिसान ह्यो 187 युकरिस्टीक मिरेकल्स एकठांय केलेल्यो. आतां ते भाशेन कितेंय ताचें बरयलेलें आहा, कोण ताका वळखता, हें सगलें एकठांय करून रोमा शारान धाडटात. कोणा फुड्यान? कॉंग्रिगेशन फॉर द कॉज ऑफ सेंट्स. आनी ते मागीर जरी तर हो मनीस ऑफ हेरोईक वर्च्यूज म्हळ्यार तत्वांनी तो एक हिरो जाल्यार ह्या मनशाक वेनरेबल म्हूण पाचारतले. वेनेराबिलिस म्हूण वेनेरेबल. कहली तत्वां, वीच वर्च्यूज? पयले म्हणटा ते थियोलॉजिकल वर्च्यूज, फेथ, होप एंड चॅरिटी, बावार्द, बोरवासो आनी मोग. आनी दुसरें म्हणटा ते कार्डिनल वर्च्यूज, ते 4 आहात. ते म्हणटा पळय ते जस्टीस, नीत, फॉर्टिट्यूड म्हळ्यार काळजीदारपण, प्रुडन्स, तोजवीज आनी टेम्परन्स म्हळ्यार सगल्यो वस्तू माणसुगेन मॉडरेशनान करप. जरी तर ह्या तत्वांनी हो मनीस माहीर हिरो जाल्यार ताका वेनरेबल म्हूण पाचारूंक जाता. मान्यवंत पाद आग्नेल आमचो, कोंकणी भाशेन आमी मान्यवंत म्हणटा. मागीर ताच्या नांवान मागणी बरोवंक जाता आनी पूण इगोज ताका कही भेटोवंक जायना. मागीर एक मिलाग्र जी घडो आनी दोतोरां कोणें घडोना आनी कितें घडोना, चडश्यो ह्यो मिलाग्री हिलिंग्स कह्यो आहा. ताचे विणवणेन जरी तर देवान ही मिलाग्र केल्या जाल्यार ती मिलाग्र जायते तपास केल्या उपरांत पयले जे सुवातेर घडल्या त्या दोतोरांचे कितें म्हणटा पळय स्टेटमेंट घेतल्या उपरांत मागीर फॉर द कॉंग्रिगेशन फॉर द कॉज ऑफ सेंट्स तांचे लागीं हा ते स्टेटमेंट घेतल्या उपरांत मागीर ती मिलाग्र म्हूण मानून घेता आनी ताका ब्लेसड भोक्तिवंत म्हूण पाचारलेलो वेता. जे भाशेन आतां भोक्तिवंत कार्लो आकुतीस हा. एक टायमार भाग्यवंत जावच्या आदीं आमी भोक्तिवंत जुजेवास म्हूण पाचारतले आनी मागीर आनी एक मिलाग्र सोदता इश्टानो हेच भाशेची. दोतोरांनी समजना पळय तसली चड करून पेकोवणेची मिलाग आनी ही जरी तर मेवली मागीर जेन्ना तो भोक्तिवंत जे सुवातेचेर तो जल्मलो आनी जे सुवातेचेर ताणें वावर केलो थंय कितें म्हणटा पळय तें आमचें ताच्या नांवान इगोज आसूंक जाता, ताच्या नांवान देवस्थानां जावंक जाता, सगळें जावंक जाता. पूण जेन्ना आनी एक मिलाग्र मेवता ताका कॅननायज म्हूण पाचारता, सांत भाग्यवंत म्हूण पाचारता आनी आख्खी पवित्र सभा ताका सांत म्हूण दवरता आनी ताचें नांव इन द कॅलेंडर ऑफ सेंट्स येता. हालींच आमच्या पाप साहेबान कोडीत केलां की आख्ख्या संवसाराक 5 तारखेर सेप्टेंबराचे मदर तेरेसा ऑफ कलकत्ता हिचो फेस्ताचो दीस जातलो म्हूण. जे भाशेन आयज 13 तारखेर जुनाचे भाग्यवंत आंतोनीचे फेस्ताचो दीस दो आमी परब आयतारा दीस समोर उमतेल्या इश्टानो. तर हें तें पळयात
बेश्टो कोण हो सांत जायना आयज येदो व्हडलो लांबदीक प्रोसेस हा आनी मागीरूच एका मनशाक सांत म्हूण पाचारलेलो वेता. तर इश्टानो हांवें तुमकां कोणाच्यानूय सांत जावंक जाता म्हूण सांगलें. सांतांचें देवासांव पवित्र पुस्तकांतल्यान तुमकां कळीत केलें. हो आख्खो प्रोसेस थोडक्यान तुमचे मुखार दवरलो. आतां थोड्यो वस्तू आयच्या विशया सरभोंवतणी आमच्या जिवितांत. पयलें म्हणटा तें हें पळयात, भाग्यवंत आंतोन 1231 ह्या वर्सा ह्या संवसाराक अंतरलो. एका वर्सान ताका भाग्यवंत म्हूण पाचारलो 1232 ह्या वर्सा. कित्याक जिवो आसतना आनी मरणा उपरांत पासून ताचे विनवणेन मिलाग्री घडो आनी आयज पासून घडटा. पूण भाग्यवंत आंतोन देव न्हू, ताचें जिवीत देवाक मानवलोलें जालें. आनी आयज जरी तर फकत 35 वर्सां ह्या संवसारान जियेलोलो भाग्यवंत आंतोन हिंगा आहलो जाल्यार म्हाका आनी तुका म्हणटलो आहलो, ह्या 35 वर्सांनी देवाक मानवलोलो मनीस हांव जालो. तुजें जिवीत घोडे 35 वर्सां उणें जाय, घोडे 35 वर्सां सुबेज जायत, आयज देवाक मानवलोलें जाता मू. इश्टानो, हो व्हडलो विचार आमचो मोगाचो भाग्यवंत आंतोन कार्लो आकुतीस फकत 15 वर्सां ह्या संवसारान जियेलो म्हाका आनी तुका आयज कोत्तले आहले. सांतांचें देवासांव एकदम बरें इश्टानो. सांतां लागीं सांतांचे विनवणेन देवा लागीं मागप एकदम बरें इश्टानो. पूण ताच्याकीन अदीक बरें सांतांचें जिवीत पळोवन तें वाचून तें नियाळून आमचें जिवीत देवाक मानवतलें तोहलें करूं. सगल्यांक आमचो फेवरेट सांत हा. सगलीं आयज म्हणटलीं हिंगा येयलेलीं म्हजो सांत आंतोन म्हूण. पूण तुजें नांव मोदलें नांव कोणूय सांत हा जाल्यार ताचें जिवीत वाच आनी तें वाचल्या उपरांत त्या प्रमाणें जिवंक प्रयत्न कर. आनी हें तुवें केलें जाल्यार सांतांक खरो मान फावो जातलो. आंतोन तुका नांव हा जाल्यार ताचे भशेन जिवीत निर्मळपणाचें देवाचें उतर तोंडांतल्यान जिवितांतल्यान भायर काडपाचें आपणायलें जाल्यार खरो मान ताका फावो जातलो. दुसरे सुवातेर इश्टानो, जायते पावटी तुमी आयकलेलें हा आमकां सांतांची कित्याक गरज हा. किरीत भाशेन जी कोण कातोलीक पवित्र सभा सोडून गेल्यात ती म्हणटात आमकां सांतांची कित्याक गरज हा. जेजू क्रिस्त आमचो मोदेस्ती. जीजस क्रायस्ट इज द ओन्ली मिडिएटर. ओय पवित्र पुस्तकाचेर आहा ही उतरां 1 Timothy 2:5. जीजस क्रायस्ट इज द ओन्ली मिडिएटर. जेजू क्रिस्त एकलोच मोदेस्ती. सांतांची कित्याक गरज हा. हे दुबाविरेत आसोल सोत कित्याक आमची मागणी आयकोता आमचो देव. पूण प्रोटेस्टनिजम केन्ना येयलें? प्रोटेस्टनिजम येयलें 16व्या शेंकड्यांत. ताच्या आदीं भाग्यवंत आंतोन हा आनी कितले इगोज मातेचे सांत हा. जेजू क्रिस्त आहाच, जेजू क्रिस्ताचेर बावार्थ हाच, जेजू क्रिस्त आमचे मागणे आयकोता म्हूण आमी जाणाच. पूण शेंकड्या आदीं तावन सांतांचें देवासांव कातोलीक पवित्र सभेंत हा. आनी हें सांतांचें देवासांव करून जायतीं जाणां जेजू सरशीं लागीं आयलीं. इश्टानो, पुर्वजांनी आमकां हो भावार्थ दिला. भावार्थ आमचे उंटयेन उडयला भोगतांचो एक तार म्हूण दाखोवपाक. सांत हात स्वर्गा राज्यांत ते म्हजे आनी तुजे पासत विनवणी करतात. हांव आनी तूं एक दीस सर्गीच्या राज्यांत हे संवसारी पॉयंट गेल्या उपरांत सोंपल्या उपरांत पावल्या पुरो म्हूण. ओय जेजू क्रिस्त एकलोच मोदेस्ती, तो आमचे मागणे आयकोता. पूण जरी तर म्हजे पासत विनवणी करपी कोण हा, कित्याक हांव ही विनवणी ताची मानून घेवचो ना. पळयात, तूं हांगा आयलाय कित्याक तुका भाग्यवंत आंतोनीचे विनवणेन जायते बरेपण फावो जाला. बरेपण कोणें केलां? देवान केलां दुबाविरेत. पूण भाग्यवंत आंतोनीचें देवासांव हें तुजें चोडय वाडय आनी भाग्यवंत आंतोनीचें बरेपण सगल्यांक सांग इश्टानो. आनी एक तुमकां सांगोंक दिसता इश्टानो, तें म्हणटा तें भाग्यवंत आगुस्तिनाची उतरां आयकात.
Every saint has got a past. Every sinner has got a future. दर एका भाग्यवंता फाटल्यान ताचें मातशें कितें तितलें सारकें नासलेलें घोडये पास्ट आसो आनी सगल्या पातक्या फुड्यान तांचो फ्युचर आहा हांवें मनान धरून म्हणचें न्हू म्हजे लागीं आनी कितें जातलें म्हजे लागीं आनी हें जावचें ना हांव पातकी मनीस वायट केलां हांवें आयज एक स्टेप घे मनान धरून की a saint is a sinner who never stops trying. एक सांत जावन आसा एक असोक्त मनीस जो देवाक मानवलोलो जावपाक केन्नाच स्टॉप जायना आनी भाग्यवंत जावपाचें आपोवण हें थोड्यांचेंच न्हू सगल्यांचें जावन आहा इश्टानो हें आमी खोल मोतीन धरूंक जाय तर भाग्यवंत आगुस्तिनांची उतरां पळयात एवरी सेंट हॅज गॉट अ पास्ट एवरी सिनर हॅज गॉट अ फ्युचर हें मनान धरुया खुशाल जावया म्हाका आनी तुकाय सांत जावंक भाग्यवंत आंतोनी भाशेन आमंत्रण म्हज्या सोमयान दिलां म्हूण हें आव्हान मांडून घेवया आनी शेवटाक पळयात इश्टानो जायते फावटी न्हू चितो आतां ते सांत जाता पळय ते पाद्री माद्री मोटवाशी जेजूचे आपोस हे म्हज्यान आनी तुज्यान हें सांत आमी सादी गृहस्थी मनशां आमकां कशें जातलें हालींचे काल्लू आकुतीस हालींचे हालीं मारिया आनी लुइजी क्वातोर्चकी म्हूण हांकां पापसाहेब जुआंव पावलो दुसऱ्यान सांगाती जोडे कशें पयले सांत जोडे म्हूण पाचारले द फर्स्ट सेंट कपल बट लेट मी एक वस्त तुमकां सांगोंक सोदता कोण एका जाणारान अशें बरोवन दवरलां You know who is the greatest, one of the greatest saints in the Catholic Church? He was not a pope. He was not a bishop, neither a priest nor a religious. He was a husband, a father, and a daily wage worker. इगोज मातींतलो एक व्हडांतलो व्हड सांत कोण तो जाणा तो एक पाप साहेब भीस्म साहेब यादनीक मोटवाशी नाहलो तो एक बापूय तो एक घोरकार आनी दिसवड्याचें काम करपी आहलो कोण तो भाग्यवंत जुझे इश्टानो म्हज्या दिसवड्याच्या कामांतल्यान म्हज्यान देवाक मानवलेलो जावंक जाता एक बापूय आवय कशी देवाक मानवलेली जावं येता एक कितें म्हणटा ती आमची घोरकान कशी देवाक मानवलेली जावं येता सांतांची भोक्ती करुया आनी आमी आमचें जिवीत देवाक मानवलेलें ह्या सांतां भाशेन करूंक वावरुया हांव जाणा जायते सांगलें पूण थोड्यो तरी वस्तू उगडा आसतोरात आनी आमचो सोमी जेजू ख्रिस्त जाच्या सरभोंवतणी हे सांतांचें जिवीत मांडलेलें आहा तो आनीक थोड्याच वेळान उंड्या सोऱ्या रुपान ह्या आल्तारार येतलो ताचे लागीं आमी मागुया सायबा सांतांचें देवासांव आमच्या कातोल पवित्र सभेन अभिमानान मानून घेवन तांची देख घेवन तुजो खोतखोतीतपणी आनी भावार्थान पाटलाव करूंक तूं आमकां शिकय आनी आदार दी उबी रावया आनी ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमच्या बापाक आमी उबारुया आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी आपले आपोणे मनान दवरून संवसारी आशा पयस करून सांता भोगताक आपले नमुने करून आपले जिवीत खालतेपणीन जिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया आमचे
आमान सोमेस्तानी सांता भक्ताचे देवोत्सव कोत्ताना ताचे जिवीत आमी आपणावन ताचे पोरी भाग्योनपणाची पावलां आमी मारूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. सुर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे आयकून घे. सुर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे आयकून घे. आयच्या त्रेजनाचे इंतेसाव बेटोयला जोकी आनी मारिना फर्नांडीस तर ताच्या कुटुंबाक बाग्योंत आंतोनीचे विणवणेन देवान बरी भलायकेन सांबाळून आनी सुबा आशिर्वादा बरून म्हूण बापा लागीं मागुया. सुर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे आयकून घे. सुर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे आयकून घे. सुद पदवेदार देवा बापा, ल्हानवीक मोनान आनी कालत्या कालसान कांय आमच्यो गरजो आमी तुजे मुखार दवरल्यात. तुजे येवजणेन त्यो आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. दाना तयारीच्या वेळार आमी गायन करूया. C8 पेज 31. म्हज्या बाबा भयणानो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सत पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागत.
आमचे आल्याके पवित्र सुरेच्या दबाक सर्वेस्वर मानून घेऊ. भोव मोगाळ बापा, आमचे खातीर गरीब आनी विदेयी जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुताचे मोगाचें बलिदान आमी तुका दिनवाशी काळजान समर्पिता. बागीवंत आंतोनीचे विनोतीन आनी ह्या बलिदानाच्या बळान आमा समेस्तांक ताचे परी शुभ वर्तमानाचे धिरादीक गोवाय कोर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सदपदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्व काली आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो रितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बागीवंत आंतोन तुज्या भोगताच्या मानाक हे त्रेजेन समोरमोंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भोगतां संगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Sorvesporace David et atacazor usorgi tu casoisor usorgi tu casoisor usorgi बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचें रोगत. पातकांचें बोगसोने मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावळताचो गुट पोरगोटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन कोणा वरवी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवनपणाचो
आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही चडवणीची खाल सुखां समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी लिओ 14व्या आमच्या बागीवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा सिमियांव आमच्या आदारी गवंडी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती बोगांत पाडूय पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावां भयणांची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची आज घोडे आपलो वाडदीस समोरमतल्यांची घोडे लग्नाचो दीस मनयतल्यांची दुयेंत आसात तांची ह्या शिवोलेच्या गांवची आमचे गोंयची आख्या संवसाराची दया आनी राखण कर म्हूण आमी मागता अंकवार मारी देवाचे माये संगती तिचो पोती बागिवोन जुसे बागिवोन धर्मदुता बागिवोन आंतोन आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेंच्या सुखांत आमकां वांटोन तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सदपदवेदार बापा सर्व दोन आनी वैभव तुका सासणेंच्या सासणांक आमच्या सडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज्य तुझी खोशी तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो ग्रास आमकां आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां डालणेक पडून दिवं नाका पूण वायट सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकदांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजपोत चलयताय सासणेंच्या सासणांक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली कोमिन्याच्या वेळार आमी गायन करुया W2 पेज 262
मोनांची कोणगोळी खरेंच भागी सोडीचे रास खरेस्ताचे खरेस्ताचे खुशी मोनांची कोणगोळी खरेंच भागी सोडीचे रास खरेस्ताचे खरेस्ताचे Pasanci kondulo palki Kores bagi Pritveje dais korestace Korestace Pasanci kondulo palki Kores bagi Pritveje dais korestace Korestace Kushi monanci koнгори Kores bagi Sornice raz korestace Korestace Kushi monanci koнгори Kores bagi Sornice raz korestace Korestace Kushi monanci koнгори Kores bagi Sornice raz korestace Korestace Kushi monanci koнгори Kores bagi Sornice raz korestace Korestace Ataci con rudol corta Kores bagi Takabuz vor kores velta Kores velta Ataci con rudol corta Kores bagi Takabuz vor kores velta Kores velta Kushi monanci koнгори Kores bagi Sornice raz korestace Korestace Kushi monanci koнгори Kores bagi Sornice raz korestace Korestace Kushi monanci koнгори Kores bagi Sornice raz korestace Korestace Kushi monanci koнгори Kores bagi Sornice raz korestace Korestace Zakoni distan Bóg लागल्या Kores bagi Radości Kores
दिसता भूक लागल्या कोरेच बागी दारोशी ती कोरेच जातली कोरेच जातली खुशी मनांची कोणगोरी कोरेच बागी सोर्गीचे रास कोरेच ताचे कोरेच ताचे खुशी मनांची कोणगोरी कोरेच बागी सोर्गीचे रास कोरेच ताचे कोरेच ताचे प्रार्थुया सुद पदवेदार देवा आमच्या मोगाल बापा आतां घेतलोल्या संस्कारा पासत आमी तुका सगल्या काळजान दिनवासता आंतून आमच्या बागिवून भावा वरी सगल्या वस्तू परस तुका सद्दां सोदूंक आनी नव्या मनशाचें रूप ह्याच काळांत घेवंक आमी कितें करचें तें आमकां शिकय आनी ते वेव्हारांत घालूंक ह्या संस्कारा वरवीं आमकां भोंवडली हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. मातशें बसा किरीत सोत्राय 24 जुनाचे आमी बायगोन जुआं बावतिस्ताची परब समारंभतां त्या दिसा शिवोली सांज जुआं कमिटी व्हडलो कार्यक्रम आडायता आनी त्या दिसाक सांजेचे 4:30 मीस आसचें ना हें तुमकां आदींच सांगता मागीर लोक तुमी पोत्तून वतात म्हाका पोत्तून धाडलोली नाकात आनी ते पासत हांवें बदल्ला ओरार मिसांचो पयलें मीस 5:30 6:30 न्हय 5:30 दुसरें मीस 6:45 इंग्लीश भाशेन तिसरें मीस 8 आनी चवथें 9:30 ही 4 वरार मिसांचो दवरला कित्याक तुमकां चुकून जावंक तो तुमचो मुंगळार 3 जाणांची वेळार हे भाशेन पयलें मीस 5:30 दुसरें 6:45 इंग्लीश भाशेन तिसरें 8 चवथें 9:30 आनी पांचवें मागीर सांजेचें 4:30 वाजता कोणाक तरी मिसाची तेसांव दिवंक जाय जाल्यार ऑफिसान दिवचें डोनेशन दिवंक जाय ऑफिसान दिवचें तेच भाशेन सोवेनीर रूम उक्तो आसतलो तुमकां तरी कसलीय धर्मीक वस्तू जाय थंय घेवच्यो तुमकां सांगलां ते भाशेन हांगा उमाव घेवन सायडीच्या दारान तुमी वचूंक जाय हे वाटेन सारकें भायर आनी आतां आमच्या कॉन्फ्रारीन आनीक एक मोत म्हाका दिल्या मोदेकोत आमी इमाज दवरतले कित्याक बेगीन हांगा एक इमाज कित्याक आमी नव्यो इमाजी हाडल्यात ताची खबर सांगता तुमकां सो सुबेजा सो तुय मोदेकोत आनी इमाज आसतली ते पासत ते लोकांक आनी मागीर ह्या लोकांक हे वाटेन भायर सरून येता तुमी ह्या सायडीच्या दारान कित्याक बऱ्याक पडटा हांगा उमावून घेतलो म्हणून तुय दुसरो उमावून घेवपाची गरज ना एकूच आनी आमी तो ताका सदांच आशिर्वाद घालता आनी दुंपा येता त्याच पैगोंद आंतोनीचो उमावून घेवन कित्याक ती मागीर तुमी रावली म्हणटूच आनीक लूट जाता सारकी सटसट करून जावंक जाय तुमकां सांगलां 2 व्हिलर्स पार्किंग आमचे कंपाउंडांत इगोर्जेच्या 4 व्हिलर्स थंय आमचे कॉन्फ्रात भाव सांगतात ते बरे भाशेन ताणें मांडावळ केल्या
तुमकां सांगलां एका मिसाक एके वाटेन ते गेले म्हणटो दुसऱ्या मिसाक हे वाटेन कित्याक लोक पयलोच येता तांकां मागीर फ्री आहा भायर सरता आसतना ताणें म्हाका सांगलां दोनूय गेट उक्त्यो करतले जाप करून भायर सरो आनी ती हांव काडूंक सोदतालो ते म्हणटा फादर काड नाका आसूं दी ती भायर सरोंक 2 भितर सरोंक 1 हे भाशेन बरी मांडावळ तर जेवण तांची आपुरबाय कोत्ता ही मांडावळ ते घालतात म्हूण फादर हायसीन कुमसाराक आहा आनी सिस्टर सेंड्रा आज तिचो निमाणो दीस सांजे वेता ती इतलो दीस तिणें कावन्सिलींग केलां आनी फादर दानामय आहा हांव तांकां कितें भाशेन दिनवासतां ह्या लेट लगून ती कोत्ता आनी सकाळीं येवन कोत्ता 2 नवे इमाजी हाडल्यात हिचो एक हांगा आहा ती बरी दिसता आनी एक भायल्यान दवरल्या ती आमकां ते स्टॅच्यू हाडूंक केरळासून फादर सेबॅस्टियन कोपेलांव गांवसवाडाचो हे सगळे व्हडले व्हडले स्टॅच्यूज लाखांचे स्टॅच्यूज ते जावं ते 2 इमाज सान जुआन मारी वियानी सान फ्रांसीस दे आसिसी ह्यो 2 ताणें हाडल्यात काशा केरळा वचून त्यो करून ऑर्डर घेवन तो पर्सनली आपल्या कारान घेवन आयला आमी ताका कितें भाशेन दिन वाचता कित्याक म्हाका जाय हे भाशेन आमचो सांतांतून आहा तो हे इमाजी उद्देशीन दाखोड केलो तरी आसतना आनीक 2 आमकां जाय जात त्यो भितर 3 दिसताले ताणें कोणें पळय पयल्यो ताणें म्हणे फादर कोणें स्पॉन्सर केला आनी आपण कोत्ता रोखडोच ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर किरीत आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता तेच भाशेन आनीक एकली वस्तू येयली तिणें आपले दुयेक सांगली रोखडी दुयेन म्हाका फोन मारून भायर सान दुबय सान वान आय एम स्पॉन्सरींग रोखडेंच आनी तिणें ताका 80,000 एक इमाजीक पट हांव ताका दिन वाचतां आनी ह्या दुसऱ्या जोड्याक भुरगिनान आनी तें ताचें तें साव आमकां भुरग्याचें देणें फाव जातलें आनी हांव रावतां आनी मागतां सांतांनी कडेन हें देणें तांकां फाव करूंक ते भायर आमची टीव्ही 500 वर्सां जालीं ती मोडली आनी सदांच त्रेजनांतूच जाता ती नवी कोणें दिल्या आनी तो मनीस रोखडोच आयलो हांवें सांगतोच फादर आपोवन दिता पयशे 61,000 रोखडेच ताणें आमचो जेनेरेटरूय मोडला पूण ताका बरे लाख पडटले सो तो जेनेरेटर कितेंय जालो एक 6-7 वर्सांचो चल्ला सो आमी न्यू घेवंक सोदता ताचो घडी 1 लाख आमकां मेळत कोणाक तरी खुशी हांव जेनेरेटराक कितेंय दिवंक तुमच्यान ऑफिसांत वचून दिवं येता हांव चड तुमचेर प्रेशर घालिना कित्याक तुमी पळय इतले दुडू घालतात ह्या दिसांनी ते खूब दुडू आमी ते जाय त्या कामांक उपकारता वापरता सो तुमकां दिसता तुमचे कडेन जाता तें तुमी दिवचें आज बायगोंद आंतोनीचो प्रॉपर दीस देखून आज ताची मोटकेड आसतली सांजे 5:30 वाजता सुरू जातली आख्ख्या सिओलीच्या फिरगोजीन आनी जंय तुमची कॉपेलां आहात खुरीस आहात दोन तितून समुदाय एकठांय जावन थंय पातकूर येतलो तुमचेर बेसांव घालतलो मागणें करतलो आनी गायनां गावून ती वेतेलीन तयार रावत 14 फाल्यां तेरेजनांची सगळीं मिसां आहात ते भाशेन 4:30 लागून आसतलें पूण एक एडिशनल वेस्पराचें 6 वाजता 7 मीस आमी कॅन्सील केला फेस्ताच्या समयार पयलें मीस 5:30 दुसरें 7 इंग्लीश भाशेन तिसरें 8:30 आनी चवथें दोबाजीक मीस 10 वाजता आमच्या फेस्ता दीस तियात्र आसतलो प्रिन्स जेकोबाचो संवसारांत आसतना तो 7:15 सुरू जाता ताणें म्हाका फादर हांव टायमाक कोत्तां कित्याक म्हणजे 2 एक्टर आनी हूंय एक्टिंगाक वचपाचे आहात ते पासत आपण तुमचो लोक येवं ना येवं आपण सुरू करतो सो ते पासत तिकेटी पयल्योच काडात आनी PPC मेंबर तिकेटी तांकां जाय जाल्यार तांणी ऑफिसान कलेक्ट करचें थंय व्हरून ते PPC मेंबरांक ती दितली ही आमचे इगोजेन तुमी पळयल्यात खंयचे इगोजेन तसले बोर्ड नात आतां म्हजे कडेन पादिगार मागतात आमकांय तसलो बोर्ड करूंक जाय आमकां एक कॉपी दी कित्याक आमच्या इगोजांनी लोक कसोय न्हेसून येता बोर्ड घाले आसतना लागून झगडटात आमच्या आशरां कडेन आतां आमी बायल आशेजांक दवरल्यात कित्याक दादले मागीर ते म्हणटात दादले आमकां लागीं येतात बायलो आहात आनी दादले लोक येयल्यात ते तुका हायनात पूण तुका सांगतात ही पद्दत न्हय आनी म्हजे कडेन झगडटात ती गरज न्हय इगोर्जेन बरें आहात तें हें माटोवाचेर बेसांव घायलां हांवें ती सुवात पवीत केल्या तो दासाचें हॉल तें
ना रेस्पेत आनी माना तुमी तुमचेच कुडीक मान दिवंक नकोत दुसरी मागीर तुमकां मान दितली लॉस दिसता न्ही हॉलांत म्हाका कोणें सांगलां सारकें सारकें शॉर्ट सगल्यांनी सांगलां तिका मातशें सांग म्हण हॉलांत आहा ती बायल म्हण भुरगें कित्याक कोणाक दाखोवंक सोदतात तुमी कोणाक दाखोवंक सोदतात हांगासर दादले लगून टी शर्टां घालून येतालेत हांवें ताका सांगलें म्हाका टी शर्टां नाकात प्रिंटेड टी शर्ट होमीस घाल मोचे घाल पायल नाकात तूं देवाच्या घरांत पायल जाय पायल टॉयलेटीन घालपाचें आतां सगलीं बरे भशेन हांव एकदम कुशाल आय एम प्रावड ऑफ द सिओलकास दे ड्रेस वेल फॉर द मास पूण कालच्या पयच्या दिसाक म्हज्या दोळ्यां उजिरूच जालें टी शर्ट घालून आयली आनी पॅन्टां व्हडलीं पॅन्टां दादल्यांचीं पॅन्टां घालून हांव कोणाक दिवचो ना हांगा आनी टी शर्टां घालून आनी पातळ घालून मोठवें घालून ते पासत हेराय गोजांनी केप घालतात सगलीं वाचतात तीं हांगा दवरूंक नाय कित्याक तुमकां एड्युकेट करूंक केप घालपाची गरज ना तुमचें भितरलें ऑंतोस्कोन लींप आसूंक जाय भायल्यान ड्रेसांतल्यान दिश्टी पडटलें भितरल्यान तरी पसळें आहा भायल्यान उक्तें जातलें ते पासत हांव केप घालूंक दिना कित्याक तुमी जाणा जावंक जाय तुमी खंय भितर सत सांतवार म्हणटात पवित्र जागो ह्या पवित्र जाग्यार तुमचें शो करूंक न्हू हांगा हांव खोर असल्यो वस्तूंनी हांव खोर अवश्य हांव एकदम कंपॅशनेट पूण असल्यो वस्तूंक हांव कोणाक आयकुचो ना कित्याक देवाच्या घराचो मान सांबाळूंक जाय कितेंय घालून आयली ना वेळेर वसात तशें पाठींक वसात डांसाक वसात काजाराक वसात तुंय सोंपता तें हांगा सोबना तुमी तो देवा कडेन मागूंक आमकां म्हाका पयल्यार तुमी बातीन घालचें घालून हें कोत घालता इतलो हांव बरे भशेन न्हेसता म्हजी पूण देख घेयात उजो मारता पूण हांव एवरी मास चेंज कोत्ता वचून पूण ही पादिगाराक पूण तेचें एग्जाम्पल घेयात तो टाकटीक न्हेसता मोचे आनी कितें पॉलीस मोचे हे भाशेन देवाच्या घरांत हे भाशेन येवंक जाय न्हू तुमकां जाय ते भाशेन हांव रागार जावंक ना पूण खरायेन उलयता गेल्ल्या ऑफिशियल परब हे परबे सुमार फादर एडसनाच्या नांवान डिकन नॉयल हाच्या नांवान पातकुराच्या नांवान आमच्या सिस्टरींच्या नांवान हांव तुमकां सगल्यांक बायगोंत आंतोनीची बरी परब आवडटा आशिर्वाद ताणें तुमचेर सगल्यांचेर ओतोवचो आयज तुमी इतल्या प्रमाणान येयल्यात सगळें बोल्लां हांव तुमकां आर्गां दितां पावस आयज रेड अलर्ट दिला काल दिल्लो पूण तो राती जोडलो बोर हांव सांतान कडेन मागता दिसाचो मातशें घालीन हा रातचो कितलोय घाल कित्याक लोक मागीर येना आनी ताका सेरमावन चुकतात ते वेळार मागलें रातचो घाल बरो कालचो रेड अलर्ट राती पडलो आयज म्हाका दिसता ऑरेंज अलर्ट आहा बारीक शिरशिरता पूण गरजेचो म्हजी माय म्हणटाली दिसाक एक तरी जळोक आसूंकूच जाय म्हणटाली ती हांव कित्याक सारको पावस ना तें सारकें ना हांवें तें बायगोन नातोनीक सांगलां पळय तूं जाणाय एक दी जळोक घाल पूण इतलो पावस घालिना आहा आमच्या लोकांक आडकोड जाता तसो आनी तो आयकोता आमची मागणी हांव तुमचेय पासत सदांच मागतां तुमी इतले बरे भशेन उदारपणान जाय ते तुमचे दुडू घालतात ताचेर बायगोन हातून तुमकां रिकामे हातांनी धाडचो ना तुमच्या रिणांत रावचो ना तुमकां जाय त्या देण्यांनी बतलो फादर एडिसनाक हांव दिन वाचतां ताणें बरे भशेन देवाचें उतर परगोटलें आनी सगळी सोजमणी दिली असली सोजमणी आमकां जबरशी मेवना ते पासत जावं हांव आनी तो आमी लांब कोत्ता पूण सगळें समजोवंक जाता ते भशेन दिता कित्याक मागीर तुमी केन्नाच मेवची नात हांव जाणा तुमकां वेळ जातलो पूण बरे भशेन ताणें शिकवण दिल्या पवित्र सभेची आनी सांत करणा वयर ते आमी ताका दिन वाचता आनीक तुमकां सगल्यांक बरे भशेन तुमी वांटो घेतात आनी आमी सांगलोलें आयकतात देखून हांव तुमकां दिन वाचतां उबी रावया सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी सद पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा
मोताचो श्रेष्ठात मोताचो ताच्या उचपुल्यांचा बळपाट पडचेच्यो कुडी बोली केंद्रेता तुय पडलेल्यो पिळा रोगाच्या सोदेकाल आसलेल्यो नव्यान दोर जाल्यो ताच्या मनान चोयताचे ताळे सोडला ताच्या मनी मोत मागण्यान मेळूंक आमकां दिता मोल आसतना सालामती पदवी आनी मान मेळचो स्वर्गार आसा ताका सोदे बसलोलो मोरजोळाना कसो साचो लोयता तो देख जावलो एकलो आमेन. भाग्यवंत आंतोनीची विनवणी मागूंक मागणे. भाग्यवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विनवणेन देवान केलोली विजमितां आयकून व्हडा बोरमाशान हांवूय तुज्या फुडें येता आनी तुजी दोयाल नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागता. नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलाक, नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा, नोमान तुका प्रितीमोगान पेटयलोल्या शुभ वर्तमानाच्या धर्मदुता. खोर म्हजें जिवीत निठोल निर्मळ, भोर म्हजें मन जाणवायेन, पेटोय म्हजें काळीज प्रितीमोगान आनी सरभोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. हे देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजें उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें खोंती बरीत काळीज तुका उक्तें करता आनी तुजे वेंगेंत आयलोलो तोच बालोक जेजू तुजे विनवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्यांच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बालगिता आनी बोरमाशान रावता. भाग्यवंत आंतोन, दुखेस्तांच्या बुजवणदारा तुजी दोयाल नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें धोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी खोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडे. म्हज्या हुस्क्या खोंतींतलो म्हाका निवार. तुज्या वेंगेंत आसलोल्या बालका जेजू म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी आतां तुजे फुडें घालता तो उपकार म्हाका बेगीच मेळून घे. ओगेपणान आमची गरज ह्या वेळार भाग्यवंत आंतोनीचे विनवणेन देवा मुखार दवरुया. तुजी गरज घालता आसतना जरी तर तूं कोणूय वळखताय जो आत्म्याच्या आनी कुडीच्या पेरिकाक सांपडला, त्याय मनशाक भाग्यवंत आंतोनीचे विनवणेन देवाक उबार. ओत्सोरियांच्या भाग्यवंत आंतोन, तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणोनाय, पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पदवेदार मजतीन एक खालतीकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका. निर्मळाय आनी कोनवाळाय, थोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय, घोठाय आनी जाणवाय आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गवळी ते
ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलोल्या हिंडाक सोत्याच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं थांबोन आसतना विनोती कोर. आमेन. आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार